बसकेन भासाभास जाली डिसिप्लिनाचेर, काँग्रेस पार्टीच्या डिसिप्लिनाचेर, आणि सगळ्यांनी मानून घेतला की काँग्रेस पार्टीन डिसिप्लिन आसतली आणि कसलेच रितीचे इनडिसिप्लिन हे पार्टीन खोपोवन घेवचें ना हे आयज त्या मिटिंगेन त्या बसकेन सगळ्यांनी मान्य केल्ले आसा। जायत्या आमच्या जाळवणदारांनी, ऑफिस बेरारांनी सध्या जे इनडिसिप्लिन चालू आसा तेचेर नाराजी व्यक्त केल्या आणि पार्टीच्या आमच्या लिडरांक स्पष्ट सांगलेले आसा की जे इनडिसिप्लिन पार्टीन रावन करतात तेंचेर कठोर कारवाई ही जातली आणि जावपाक जाय। कसलेच तरेचे इनडिसिप्लिन पार्टी खोपोवन घेवची ना अशी स्पष्ट शिटकावणी आयज आमच्या लिडरांनी ह्या मिटिंगेंतल्या वरवीं दिल्ली आसा। आमी पळयता की आयज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हेर माध्यमांतल्यान आयज जायते काँग्रेसीक टार्गेट करतात, काँग्रेसीच्या लिडरशिपाचेर जाय ते उलयतात, कसलेच पुरावे नासतना उलयतात, कसलीच पार्टीची तत्वां, पार्टीची मूल्यां, पार्टीची निष्ठा हे कांयच हेची तमा बाळगिनासतना आपणाच्या तोंडान जे कितें येता, आपणाच्या तकलेन जे कितें येता ते फटफटीत उलयत असतात। आणि ह्या खातीर आयज निर्णय जाल्लो आसा की जो काँग्रेसचो मेंबर, जो काँग्रेसचो ऑफिस बेरर इनडिसिप्लिन करतलो, बेशिस्तपणा करतलो, तेची बेशिस्तपणा, तेचे इनडिसिप्लिन आणि तेची काँग्रेस पार्टी विरुद्ध उलोवपाची तेची भाषा ही काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीची लिडरशीप खोपोवन घेवपाची ना, हो आयज निर्णय जाल्लो आसा। आयच्या बसकेन ह्या डिसिप्लिनाचेर नाराजी व्यक्त करता आसतना भासाभास जायती जाली, जायत्या जाणांच्या नावांची चर्चा जाली। आयज कोण कोण काँग्रेस पार्टींच्यान रिजायन जाल्या, थोडे सोशल मिडियाचेर रिजायन जाल्या, जेंकां रिजायन जावपाक जाय आसले तेंच्यांनी ऑफिशियल आमच्या ऑफिसान हाडून रेजिग्नेशनां दिवपाची आसतात, जावं ईमेल करपाची आसता। पण थोड्यांनी मिडिया बायट दिता आसतना सांगलें की आपूण रिजायन जालो, थोड्यांनी सोशल मिडियाचेर व्हॉट्सएपाचेर आपूण रिजायन जालो म्हणून खंयच्या तरी ग्रुपान घातला, थोड्यांनी फेसबुकार आपूण रिजायन जालो म्हणून घातला। सो ही बेशिस्तपणा आणि हेचेर भासाभास करता आसतना जायत्या लोकांची चर्चा जाली आणि दोन काँग्रेस पार्टीची दोन ऑफिस बेररां जे आधी ऑफिस बेरर आसली तेंच्यांनी सोशल मिडियाचेर सांगलां आपूण रिजायन जाली आणि वचात थंय कांय नियंत्रण नासतना जे कितें उलयत सुट्टात त्या दोन काँग्रेसच्या मेंबरांचेर कारवाई जाल्ली आसा आणि तांकां सस्पेंड केल्ली आसा काय पार्टींतल्यान। आणि दोन नांवां जावन आसा, शमिला सिद्दीकी जे पयलीं सोशल मिडियाचे कोऑर्डिनेटर जावन आसले, तेका पार्टींतल्यान सस्पेंड केला, आणि दुसरे जेका सस्पेंड केला ते जावन आसा मनीषा उजगांवकर। तो ह्या दोगांयकू सस्पेंड केल्ले आसा पेंडींग इन्क्वायरी। जर तांकां आपणाचें कितें सांगपाचें आसत, स्पश्टीकरण दिवपाचें आसत जाल्यार तांकां टायम दिल्लो आसा। सो पेंडींग इन्क्वायरी ह्या दोगांयकू आयच्यान
मिटिंगेन आमच्या सस्पेंड करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा.